सोनसोडो जाग्यार घालपाचे दिकेन पावलां उबारपाक सुरवात केल्या. नवी मशिनरी येता, यंत्रणेत काय फेरफार करतले, तातूंतल्यान सॉलिड वेस्ट वेगान जाग्यार पडटलो, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीचें म्हणणें. पूण आपलो टर्म सोंपल्या उपरांत सरकारान तितल्या नेटान सोनसोड्याचें काम वेगान फुडें व्हेलें ना. आपणाचेर टिका करपी विजयाक इतिहासूय खबर ना, कामतीन मिडियाक सांगलें. दिगंबर कामत काँग्रेसीच्या दाल्यांत आसलो त्या वेळार भाजपवाले ताचेर सोनसोड्याक घेवन फारार फार पेटयताले. आतां हे फार बंद जाल्यात. दिगंबर आतां भाजपाच्या कमळांत पावला, म्हळ्यार सत्ताधारी पक्षांत पावला. देखून हो प्रश्न कसो कितें जाग्यार घालूं येता अशें पत्रकारांनी विचारलें. ताणें सांगलें, पालिका भाजपाची जाल्या, ती वेगान कामां करपाक लागल्या. सोनसोडो वेगीच जाग्यार पडटलो. आयकयात. संसड्यार आतां पयर हांवें विजीट केल्ली. हांव आतां म्युनिसिपालिटी म्हज्या कंट्रोलांत आसा. नगराध्यक्ष तो आमचो BJPच्या कंट्रोलांत आसा, हो नगराध्यक्ष आमच्या. आनी ताका लागून हांवें आतां पर्सनली थंय इंट्रस्ट घाला. आमी पयर वचून इन्स्पेक्शन केलां. लेविन्सन मार्टीन चीफ ऑफिसर सगळे टायम बाउंड प्रोग्राम दिला. फॉर एग्जाम्पल 3 बेलिंग मशिनां चलतालीं, थंय परत इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन लोड वाडून आनी बेलिंग मशिनां 2 घालपाक लागला. ड्राय लिस्टाक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक शेड घेतिली, ती तशी आशिल्ली. ती कालच्यान पयरच्यान एक बेलिंग मशीन थंय शिफ्ट केला. 2 दिसां भितर थंय ड्राय लिस्टाचें बेलिंग स्टार्ट जातलें. आनी रेमेडिएशन चालू आसा. फेब्रुवारी पर्यंत तें रेमेडिएशन कंप्लीट करतले. आनी सॉलिड वेस्टाचे जे पळय येता तो ट्रीट करपा खातीर मशिनरी रिपेर करपा खातीर पयर कॉन्ट्रॅक्टर आपयल्लो बेळगांवच्यान, तो आयला. ताकाय सांगलां एक 15 दिसां भितर मशिनरी कितें तें ग्रॅब आनी कितें हें आसा तें रिपेर कर. तें रिपेर केलें जाल्यार सॉलिड वेस्ट आसा तो मातसो जाग्यार पडटलो. आपूण आमदार आनी मंत्री जाल्या उपरांत सोनसोडो क्लीन केल्लो. लाखांनी रुपयाची बचतय केल्ली. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन म्हणा. गोवा फॉरवर्डाच्या विजयाच्या स्टेटमेंटाचेर टिका करतना विजयाक सोनसोडो आनी मडगांवचो इतिहास खबर ना. आपूण 1985 सावन नगरसेवक जावचे आदीं सावन सोनसोडो अस्तित्वांत आसा, हें विजयान जाणा जावन घेवचें, अशा उतरांनी जाप दिल्या. सर, विजयान तुमचेर आरोप केला की सोनसोडो हो तुमकां लागून उपस्थित जाला. हाचें कारण ताजो मडगांव कडेन संबंद मागीर आयला आसतलो. ताका मडगांवचो बॅकग्रावंड, मडगांवची हिस्ट्री खबर ना, संसड्याची हिस्ट्री खबर ना. जे कोण मडगांव रावपी आसता, मडगांवचे मूळ मडगांवचे आसा, तांकां सोनसोडो केन्ना तयार जाल्लो, कसो तयार जालो, हें सगळें खबर आहा. तें आतांची गजाल न्ही. सोनसोडो म्हणजे आयजाचो आनी कालचो न्ही तो. हांव दिसता म्हाका आमदार न्ही, हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां, हांव नगरसेवक जालो 85. हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां सोनसोडो म्हणटा तो फामाद, सोनसोडो म्हणटा आशिल्लो थंय. आनी हांव जेन्ना पळय आमदार जालो आनी मंत्री जालो तेन्ना आमी तो सगळो सोनसोडो खाली गेल्लो. आनी तो PDA कडेन थंय आमी खुबशे हें करून क्लीन अप करून तातूंत थंय डंप करून थंय भरून आमी सगळें सेवींग केल्लें. वयल्यान PDA फिलींग करपाक लाखांनी रुपया येता आशिल्लो तें सेव केल्लें. ताज्या उपरांत भाजपाचेंच सरकार आशिल्लें. आतांय भाजपाचेंच सरकार आसा. सोनसोडो हुमकळत उरपाक कोण जबाबदार अशें मिडियान विचारतकच दिगंबरान दिल्ली जाप आयकयात. तुज्या उपरांत सर मागीर तो BJP गव्हर्मेंट येयल्लो न्हू, आनी आतां BJPच गव्हर्मेंट आहा. सो तूं आतां गव्हर्मेंटान आहा. पळय, हांव गव्हर्मेंटा म्हणजे हांव गव्हर्मेंटाक आय एम इन द रुलींग डिस्पेन्सेशन. आय एम नॉट इन द मिनिस्ट्री, आय एम इन द रुलींग डिस्पेन्सेशन. म्हजो प्रयत्न आसलो. मुख्यमंत्र्यांनी पयर सांगलां की वी वील ट्राय टू रिजॉल्व द सिच्युएशन अशें म्हणून, आनी त्या खातीरच प्रयत्न चालू आसा. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें टेंडर काडिल्लें फॉर क्लिनींग ऑफ द एंटायर थिंग, प्लांट घालपाक. आनी तो प्लांट घालो थंय. आनी हांवें तेन्ना तांकां 7.5 कोटी रुपया रिलीज केल्ले म्युनिसिपालिटीक इन 1 स्ट्रोक. 7.5 कोटी रुपया 7.5 crores वॉज टेंडर वॉज गिवन. आतां तें कित्या खातीर मुखार गेलें ना ताजे फाटल्यान हांव 12 म्हजो टर्म तेजेर काबार जालो. पूण ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंट आयिल्लें ताणें तें मुखार तितलें नेटान वयलें नासतलें. तें सँक्शन केल्लें तें ताका इश्यू जावंक ना आहलें. तें सँक्शन केल्लें तांकां पयशे थोडे दिलेच ना म्युनिसिपालिटीन तेन्ना. तें पयर पेंडींग उरलें. मागीर ताणें सोडलें काम. तें फॉमेतून फॉरेस्ट केलें तें. मागीर ताणें सोडलें इंट्रस्ट ना म्हणून गव्हर्मेंटान तें मागीर आर्बिट्रेशनाक गेलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्संट रुजारी.